पितुमिवून देवा सोडगितागाया परमेश्वराच्या माना गीता गायो ना गोडा उरकडात नाव देवाचे पुलगोठात कारोंताचे नवे गीत रुसून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकांचे पितुमिवून देवा सोडगिता गाया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल आपले कार्य आत्मिकतायेन नियाळटालो. मानिवंत आग्नेल आमच्या जिविताक एक नमुनो जावंक आमच्या जिविताची यात्रा आत्मिकतायेन चलूंक आमकां शिकयता. ही यात्रा करतना भावार्थान आमी जागृत जावंक आनी पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट आमी चलूंक आमी फिकीर घेवंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र आत्मो दाखयता ते वाटेर चलता तेन्नाच की आमचे निर्णय फलादीक जातले. ह्या मिसाचे भेटेन ही कृपा आमकां मागून घेवया. आयचो दीस खेरीत भाशेन पिडीवंत आनी निराशी जाल्ल्या खातीर भेटयला. तांणी आपले कोश्ट दूख जेजूचे कुर्साचे नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी फावो ते परी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी देवाची काकलूत आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडवड अपराध. ह्या पासत आयकून सदांच्यांक वारणारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थुया. सर्व बळीश देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टावतल्या आमच्या भावा भयणींचे खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखेंत आनी पिडेंत तुवें आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणिकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
भाग्यवान जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप प्रितीच्यानो देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या बाबाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या बाबाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो. खरें आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या बाबाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्याचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे कुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. म्हणया तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मुनसवी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतेल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्यां मुखार भोव मोलादीक. थांबो नासतना ताचे खातीर मागणी सोडटलीं. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रिथुमेचीं सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सदो म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. Sorvespora, zoy, zoy, sorvespora, zoy, 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 sorvespora, zoy, zoy, sorvespora, zoy, zoy. Unis noi unia urmi, ja zloga dziwo asa. Dziu pusta, zoy, sorvespora, zoy, zoy, sorvespora, zoy, 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 sorvespora, zoy, zoy, sorvespora, zoy, zoy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतान गाजली. तो ताच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं.
जेजू नाजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सुये प्रमाणे सोनवारा दिसाक तो देवस्थानांत गेलो आनी वचून उबो रावलो. इजायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उस्तून अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलूम सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कुंवडावन आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्ताचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलां हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं मालकुलीं उतरां आयकून अजाप जालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, काय बरें देवाचें उतर आमकां आतां पयल्या वाचपान शुभ वर्तमाना वरवीं परगट जालां. आनी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्तना म्हाका एका वकिलाचो उगडास येता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 22 36वी वड. हो वकील येवन जेजू कसाक लावंक हो प्रश्न विचारता, सायबा, खंयची आज्ञा चड व्हडती? म्हणल्यार आमकां सगळ्यावन कितें चड गरजेचें? असलो विचार जायते फावटी आमच्या मनांत आयला आसतलो. आमी आमच्या जिवितांत कितें करूंक जाय, कितें आमकां चड व्हरतें? आनी जेजू ताका सरळ जबाब दिता, तुज्या काळजान, तुज्या आत्म्यान, तुज्या मनान सर्वेस्पराचो मोग आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हाचेर सगळी सुमोट आनी प्रवादी आटापलेले आसात. हाचे वन आनी कांयच ना. निकतीच सोंपलोली बिस्माची परिशद रोमा शारांक. हे परिशदेचे शेवटाक पाप साहेब आपले प्रवचन करतना ह्या वकिलाचो उगडास करून आनी जेजूचो जबाब मनान दवरून 2 उतरांनी आमचें जिवीत आटापता. 2 उतरांनी आमची बुन्याद आमकां सांगता आनी ती म्हणल्यार नमस्कार आनी सेवा. एकाच दोनया देवाचो नमस्कार आनी पेल्याची सेवा. समोर्तींत देवाक नमस्कार करूंक देवान विंचून काडलेली पोरजां देव तांकां शिकयता. पूण आमी पळयता ओरोण्यांत इजिप्तांत भायर सरून ओरोण्यांत आपले दीस सारतना इस्रायल पोरसां आपणाक एक पाडकुलो कोत्तात आनी देवाक सोडून एका पाडकुल्याक नमस्कार कोत्तात. आनी भाशेन पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी देवाची पोरसां देवाक सोडून दुसऱ्यांक नमस्कार कोत्तात.
मुर्त्यांक नमस्कार करतात. आतांच्या काळार देखून जायतीं जाणां देवाक नमस्कार करचो सोडून मुर्त्यांक नमस्कार करतात. थोड्यो मुर्त्यो आमच्या आदीं चलून गेल्यात तांच्यो, आनीक थोड्यो मुर्त्यो आमच्योच. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक गोमट्याक धरून हाडटा आनी म्हाका नमस्कार कर, आनी म्हाका नमस्कार करून मान दिना जाल्यार आमी तांकां पिडापीड दिवंक तयार आसा. दुसऱ्यांक नमस्कार कर अशेंय आमचे मदें घडटा, आनी तें करिना जाल्यार आमी पिडापीड देखून दिवंक तयार आसा. एकाच देवाक नमस्कार करप म्हणल्यार आमकां शांती आनी सूख मागून घेवप. पवित्र साक्रामेंतांत आसलेल्या देवाक नमस्कार करप, ताचे सरशीं वचून वेळ सारप. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, म्हजेशी येयात आनी म्हजे लागीं शिकात. देवाचो नमस्कार म्हणल्यार आमकां मेकळेपण. मुर्तेचो नमस्कार म्हणल्यार आमकां आमचेर बांदपास, आमकां बांदून दवरतात. हें कर, तें कर, अमकेंच कर, तुका मेळटलें. देवान आमकां वेंचून काडल्यांत ताच्यो आज्ञा सांबाळून ताकाच नमस्कार करूंक. दुसरें, पेल्याची सेवा. टू लव इज टू सर्व. आमचे मदें जायते तरेचो लोक आसा, जायते तरेची भावां भयणी आसात जांकां आमची गरज. अदीक करून अनाथ, आमचे मदें रान जाल्लीं मनशां, आमचे मदें पिडेंत सांपडलेलीं मनशां, असल्या मनशांक आमची चड गरज. आनी जरी तर आमी एकामेकाचो मोग कोत्ता जाल्यार असल्या मनशांचो अदीक मोग करूंक जेजू आमकां आपयता. आज आमी पिडेस्तां खातीर भेटयल्लो दीस. जेन्ना देवाचें उतर आमकां पेल्याचो मोग करूंक आपयता तेन्ना पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या पिडेवंतांचो मोग करुया आनी तो मोग तांची सेवा करून दाखोवया. समाजाचे देगेर आसलेल्यांत, समाजांत कोण नासलेल्यांचो मोग कोत्ता तेन्ना देव आशिर्वाद घालता आनी तांकां भायर रावन तांचो फायदो घेतात तेन्ना असलीं पातकां देवा सुरशीं रडटात. आज देवाचें उतर आमकां देवाक नमस्कार करूंक आनी पेल्याची सेवा करूंक आपयता. आज जेन्ना आमी नोवेनाच्या 7व्या दिसा आसा तेन्ना पाद आग्नेलाचे जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार ही 2 मुळावी स्वतां पाद आग्नेलाच्या जिवितांत आमी पडयता. आपणाक वेळ मेळटा तो काडून पवित्र साक्रामेंताक नमस्कार करून ताणें आपलो वेळ सारलो आनी गरजेवंत ताच्या सुरशीं आयले तेन्ना तांकां ताचो आदार मेळ्ळो. ही 2 स्वतां, ह्यो 2 आज्ञा आमच्या जिविताची परंपरा करूंक, आमच्या जिविताची बुन्याद करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. तर आमच्या जिवितांत देवाचो नमस्कार आनी पेल्याची सेवा एक सुवय जावंक आनी ते सुवये प्रमाणे चलून आमच्या ह्या संवसाराची वाट चलूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आतां सुर्गीच्या बापाक उबारुया.
आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. मानेवंत आग्नेलाची आत्मीक प्रेरणा घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगळ्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून पिलार संस्थेच्या सगळ्या वांगड्यांनी दुसऱ्यांची सेवा करतना आपली जबाबदारी सुफलायेन पाळूंक आनी आमचे आत्मीक दायज सांबाळूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या मोदल्या गरजेवंतांचो आमी उगडास करता. तांच्यो अडचण्यो आनी प्रश्न पयस जावंक तांकां आदार मेळून आनी गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक आमचे कोंडवालायेचे हात उबारून तांकां पावूंक निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. ह्या मिसान भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेन आनी दुकान कोसरवतलीं भावां भयणी हाजीर आसात. बापान तांची सवे आपली दया दाखोवन तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. सगळ्या पिडेवंतांक आदार दितली आमची भाव भयणां भोव करून दोतोर, नर्स आनी हेर गोरची जी तांचो जतनायेन परामोस करतात तांणी सेवा चाकरीच्या मनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमची खालती मागणी बापाक उबारुया. आत्मीक सेवा करतना ताणें भावार्थाचें आनी सेवेचें दायज दवरलां. ताचे मजतीन आनी आमच्या समाजान सेवे चाकरेची जावंक आमकां प्रेरणा मेळून म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमची खासकी मागणी आमी सुरकींच्या बापाक उबारुया. भोव दयाळ बापा, तुज्या पुताक तुवें ह्या संवसारांत धाडलो आमकां पातकांतली सोडवंक. ताणें आमची सोडवण करून आमकां सगल्या वायट विघ्नांतली निवारल्यांत. आमच्या कुडीच्या आनी ओतम्यांचे पिडेंतली आमकां निवार, आमकां पेकोवणी दी आनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां तुजी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एकूच फुडलो गो जेजूनी भुरगो तुजो उड्या भितर
लिपता कोण्यो तशे जेजू सवे सोगली हीर करपाक की भुरगीं तुजी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे देवे आमी जेजूचे साले आमी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे देवे आमी जेजूचे साले आमी मोशा भावानो आनी भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्फोर मानून घेवूंक. भू दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दोरयेक घोडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसा. ह्या बलिदानान जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणीचे कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो, तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सोगलें तुवें रोचलाय. वेळ काळ सोगलें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुजे सारक्याचो रोचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रोसनाराचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Tuja wojwowa, Sorgi tukazuj zoj, Sorgi tukazuj zoj, Sorge sporacie nami, eta takazuj, Sorgi tukazuj zoj, Sorgi tukazuj zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही मोशी कूड तुमचे पासोद समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाफाळताचो गोट पोरगोटुया. जेजूचे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन कोण आमी पोरगोता. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रतिमेचेर विरसालले तुजे पवित्र सभेचे उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे आनीक वर्गा बराबर तिके प्रति मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवस धरून मेल्या ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन 2 रुतांक आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी मोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणे पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक.
सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सुमया तुमचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Tuyo, Baba, boyning betokyo, Kausa, Amshara mutyo, Shivi, Namshen, Bodukyo, Mogao, Jesuyo, Tuyo, Baba, boyning betokyo, Kausan amshara mukyo, Chivik amchen bodlukyo, Gotai kujidi tudi, Uzmon amkar tuji, Suntus tuzo amkadi, Favoditli volaiki, Dai tuji ditudi, Uzmon amkar tuji, Suntus tuzo amkadi, Favoditli volaiki, Moga Jesuyo tuyo, Bawa boynik bedokyo, Amshara mukyo, Shivi tamshen bodlukyo, Mogar Jesuyo tuyo, Bawa boynik bedokyo, Tauzan tamshara mukyo, Shivi tamshen bodlukyo, Tirai bawatan, Kusyo godai viswasan, Tausa peto ya jona, Deva pelya chamogan, Monan tirai bawatan, Kusyo godai viswasan, Kausa peto ya jauna, Deva pelya chamogan, Jesuyo tuyo, Baba boyning betokyo, Kausa tamshara mukyo, Chivi tamche bodlukyo.
भावार्थान जेजूक आमी काळजान शिवला घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. उबी रावया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या मोगाचें बोड दाखय आनी तुजे सासायेन बरीं जावन तुज्या भावार्थ्यांच्या सोम्यांत ती तुका वाखाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाल भोवमेळो तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी हे पवित्र मिसांतल्यान दोनया देवाक तुमी उबारली. मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची आनी तुमच्या गांव घरा तुमी सुरक्षीत पावची ही आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोजेन आसतलें. एक नवी ऑडियो सीडी पाद आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या. बँड श्रीणांक ती विक्रेक मेळटा. आमचे पिलारचे संस्थेचे पाद्री जातल्या कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बारीक म्हायती बसस डेस्क ह्या ऑफिसान तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड श्रीणांत आनी पुस्तक शाळांत विक्रेक मेळटा. वावड्यांचो इश्ट हें पत्र आनी फादर आग्नेलोज कॉल हें कोणें सबस्क्रायब करूंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसा भायर पेंडॉल आसा थंयसर तुमच्यांनी करूंक येता. आयज सकाळीं 10:30 वाजता किरीत मीस पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक. मिसा पयलीं पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक कुमसार आसतलें हांगासर. जाणट्यांक व पिडेस्तांक कोणूय घेवन येता तुमचें मोटर पेंडॉलाच्या फुडल्यान हाडूंक तुमकां सोंपेपण आसतलें. व्हीलचॅराची सुविधा तुमकां आसतली. मिसा उपरांत पवित्र साक्रामेंताक बुजोवन आनीक पवित्र तेलाची माकणी आसतली. वाको सेवा धर्म दोनपारची 12 पर्यंत सोंपतलो. आयज राती मानेवंत आग्नेलाच्या सावंत करणा पासत मागूंक हांगासर नायट विजील आसतलें जें सुरू जातलें रातची 9 वाजता आनी सोंपतलें दुसऱ्या दिसाक सकाळची 5 वाजता. हें विजील चलयतले ब्रदर एडमंड एसोसिएशन फॉर क्रुसेड्स फॉर जीजस एंड मॅरी हांचो पंगड. मोगाल बाबामिनो, मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमच्या उत्सांबोडायक आमी उलो मारता तेन्ना मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून जाय तें बरेंपण आमकां फावो करता. आयज SP कार्दोज आजोसितान आमकां अशें कोडीत करूंक लायता. हांव मानेवंत आग्नेलाची भोगतीन सदांच आस्कार सुस्कार काडटालीं म्हज्या एकल्याच पुताक शिकयले उपरांत नोकरी मेळूंक. ह्या वर्साक जुनांत म्हज्या पुतान एश्लीन बोटीर वचपाक मुंबय वचून कोर्स केलो. हांव पिलार सेमिनरीन काम करता म्हणटच दर ब्रेस्ताराक म्हज्या कामा पयलीं हांव म्हज्या पुता पासत मानेवंत आग्नेला लागीं नोवेनाच्या मिसांत येवन मागतालीं. कोर्स सोंपले उपरांत पुतान आगोस्ताच्या म्हयन्यान ऑनलायन इंटरव्यू दिलो आनी तो रोखडोच सिलेक्ट पर्यंत जालो. ऑक्टोबराचे 17 कंपनीची ईमेल आयली विजा मारूंक मुंबय वच म्हूण. बोटी चडपाची तारीखूय दिली ऑक्टोबराची 24. पूण ऑक्टोबराचे 24 पयलीं पुताच्या हातांत विजा येवंक ना. तर आतां विजा विड्रॉ करची पडली. ही सगळी खबर आयकून हांव एकदम निराश जाली. पूण भावार्थान सदांच मानेवंत आग्नेला लागीं मागतालीं म्हज्या पुताक मजत कर आनी ताका नोकरी फावो कर म्हूण. आतां अजाप म्हणल्यार कंपनीन आतां स्पेनाक बोटी चडपाक नवी तारीख दिल्या आनी ती तारीख ह्या नोव्हेंबराची 21. हे पावटी तरी विजा वेळार हातांत पडली. नोव्हेंबराचे 20 जो जावन आसा मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यतिथीचो दीस.
नवी नोकरी आपली वियाज गोवा टू काटार आनी उपरांत स्पेनान विमानान म्हजो पूत सुरू करतलो. हांव मानेवंत आग्नेलाक काळ जाणटा दिन वाचता आनी शेकी म्हज्या पुताक फावो तसली नोकरी मेळ्ळी म्हूण. मानेवंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावं. मोगाळ भावमिनो वो एक आवयचो भावार्थ. आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नव्याच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोरवणी खातीर तुजी मांडा व्हड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान बागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक बागेवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, गणित काकुटच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगडपोर घटने उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आनीक देवाक नमस्कार करूंक पेल्याची सेवा करूंक आमचे जिवीत देवाच्या हातांत घालुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Alum takapa